थंच पशी हंगा जाग भारी लायकस गो वनमाला थंड वार येता भारी खुशी जात गो मनाक एक नमने हित दिसताच पळे वई गो माखे जाग मला भारी इष्ट हांव खंय पुणी पुरसोत म्हणल्यारी हंगाची वॉकिंग करचे मागीर एक घडी हंगा बसशी गो रोखमळा बसल्यारी मनाक एक नमने नेम्मदी मेळटा गो आनी कसं म्हळ्यारी हांव न्ही तू कसं उल्लोच मारयती मिगेल माइंचकी मावाल कन्ना पडचे आनी त्यांनी गलाट करचे हे प्रनाक कतीनाक म्हणू हंगापन हेळ गो तुखे जाग इष्ट जाल नवे होई गो भारी लायक संजाग तू हे तशीची लायक जाड वयल्या तावळ कशी की काम करतसील मू होई गो आता तू एक तर एक चूर पुरसोती चढ मेळटस तशी रावनू जडामुळ पूर एक पंत क्लीन करूनू हट्टे गोबर निघाल गो तशी उदक घालले हे तरकारी फूल परदत्तना भारी खुशी जात गो हे मनुष्यालपशी झड्डदवो हे मूक जाती प्राणीदवो तन्नीच भारी चांगो तनके चूर कसं नाही दिल्ले री आमक ते कृतज्ञतेन तू ताजी 2 पट्ट वापस दितती मनाक भारी खुशी दितती त्यांचे मनशांक तू कितले करी त्या घडये कसे आनी कडेक विसरून होतती तांगेले हुट्टू गुण दाखोवन सोडतात पळे हा हई गो वनमाला हांव तेंची पैरी दलेल पळे तेंचे हंगेला सांगून उलयता आशिल्ली भारी बेजार जाल गो म्हाका अय्यो अम्मा मिगेल परिस्थिती कशी जाला म्हणारी दिना सायोರಿಗೆ ಅಳೋರು ಯಾರು म्हणतात पळे तशी तू एक मारती तेंच्यानिके मना दोरगेन बसली आमू चोंड सोडी आमगेल विश्वनाथ म्हणतसिल कोणकी सांगिल के तका खंयचे एक जोक सांगला री एक पण हशेत 2 पण हशेत त्यांची जोक्स वापास वापास सांगला री हास येतवे तशी जाला हे म्हाका नित्य सिलेंची अभ्यास जावन गेला गो आता जीवावयर म्हाका काळजी चड जाला नवे हे खंयचे हांव मात्ते घालून घेना गो तू अशी धैर्य रसल्या रे मग मना एक नमने समाधान गो घरावत्तर समेत हसो मिगेल दू एक धैर्य रस नवे कसने मात्ते घालून घेनो मात्ते उन कोण घेना नवे म्हण एक समाधान असता वै गो पुता अशी ती समाधान रस का दलरी एक पंता बेजार दत्त गो कोणाक दलरी बेजार दोचे मनुष्य नाही गो आम्ही एक पंत असेल म्हणके मनस्थिती अनेक पंत असना एक पंत कोप येता बेजार येता रणनी येता मागिरी आमका मी समाधान कोण घेचे हे प्रासिलेंची दलरी पैरी तश दलल भारी बेजार दिसले गो तश्तान हंगे लगे चरू लयता असिली तू दाव बेजार कोण घे नका अम्मा कळली म्हणू मना घाल घे नका इथे ना गो पूड हांव सान येसिली तश दावन ताक पुरा बेजार कोण घेतसिली आत्ता होड दले नाही गो म्हाका पुरा कळत गो खंयच्याक बेजार कोण घेव का खंयच्याक बेजार कोण घेवचे नज म्हणू ज्ञान येयला गो म्हाका पळे आतां आमगेले हक्का हाताकी पय्याकी कसने घाय दला री आम्ही कसं करतात सांग ताका मुलाम लायतती नावे त्याल लायतती नात्ताननी ताक उद्दा लागचे नज गाय होड दवचे नज म्हण कितले जागृत घेतात नवे मना काही तशीच गो कसने एक दुःख दल्ला री ते विसरच्याक पळो का ते उडगासू वापास वापास करनशी ते मन शांत दवरून घेवचे पळो का जाल्यार आम्ही देहाक दिलेले तितले प्रामुख्य मनाक दिनात गो म्हाका तत्त ते अर्थ जातस मनाक कसने दुखी दलवे तेंची येवजून आम्ही ते दुःख होड कोण घेतती म्हाका पयर कोण की सांगिले हंत गो यूट्यूबान की खंयच्यान की एक भारी खुशी दल पळे आमका कोणे पुणी दुःख दिल म्हण आम्ही बेजारतात पळे ते दुःख आम्ही भितर घेतल्यार मात्र आमकां बेजार दवचे म्हणून दुःख कोण की दितात म्हण आम्ही घेवचे नज वय की नाही दिवचे तांगेल काम घेवचे सोडचे आमगेल खुशी वय नवे ते घेतल्यार बेजार दत्ता बेजार दवनू आमगेल जीवा वैरी आमगेल आरोग्य वैरी परिणाम बिरवता हे पर गोत्तसून कोण की दिल्लेल दुःख आम्ही कसले घेव का सोन सोडका म्हाका पयर बेजार दल्ले ना म्हणा एक तांणी तशें केलें म्हण बेजार आनी एक तुका कळनावे म्हण बेजार जाल्यार त्या मिनिटाक तितलेची 1 घंटे भितर विसरून चडली गो दिवसाक 1000 दत्तस गो खंयच्या म्हण दोळे उद्दा घालचे गो मिगेल दोळे उद्दे हे गो मिगेल दोळे उद्दा काही तितले मुख्य नाही गो म्हाका दोळ्यांत उद्दा दवरून घेवका गो उद्दा आटचे तितले सोडचे नज गो अय्यो हे बेजार अंत तुगेले कॉमेडी वही गो जीवन पूर्ती सिकयता आमगेल असील परिस्थितीन तो कॉमेडी आम्ही सोदून घेवन हसका गो तेन्ना आंग मन प्रहगूर आसता आनी काम करच्याक उमेद मेळटा जाल्यार एक विशय हांव हांकां सांगता म्हणू लागता तूं मागीर बेजारचें नज
सांग गो पुता तूय सांग म्हाका कळ्ळें हरडिके बग्गे तू सांगचे नवे चले चेडवाले हरडीक वग्गी कोनी हेंच न्हू तू सांगचे सांग गो पुता हांव काली सांगता म्हणलें केलें मागीर उलयता उलयता खंयकी तुकून खंयकी गेल गो विशय कष्टान तरबली तुमची सांग तू सांगल्यार करेक्ट आसता हांव कसं म्हणचें म्हळ्यार आता काल बदल जाला हे शिक्षण म्हणजे प्रत्येकल्यांके मेळटस चल्लो चल्ली म्हणजे भेद ना सगळेय चेडवांक चंदकोन पळोवंक घेता ती तांकां शिकवण दिवन तांणी उद्योगा वत्तरी हरडिकेच ಬಗ್ಗೆ आलोचन करतात आनम्मा हे एक नमने खुशी विचारू जाल्यार कितलीकी घरांतू चले चेडू जन्म आयल कुडले रडतल आनम्मा सती आमगेल गांवांतू मस्त जनाक पळयला हांव तांकां जोर कोन बुद्धी आनी सांगला कडेरी तांकां लायक एज्युकेशन दिवचें म्हाका शिकता कितले लायक एज्युकेशन दिल्यार कसं प्रयोजन ती बमणाल घरा वत्ता थंय कामां वतरी संबळ पुरो तांकां मेळटा आमकां कसं प्रयोजन आस आनी कितले शिकल्यारी तीन बमणा घरा वचून आयदन धुवची नवें म्हणून हे खंडीत काही समणे भारी चूकी हे चले चेडवांक एक लायक शिक्षण दिवन तांणी कामार असल्यारी आना मग बदा ಹೆಚ್ಚನ ಸನ ಕಸಲೆ ಗೊತ್ತು ಸ್ವೆ ತಂಗೆಲೆ ಕಸೀತ ತನ್ನಿ ಜೋನ್ ಗೆತ್ತತಿ ತಂಕ ದೌಕದಲ್ ತನ್ನಿ ಗೆತ್ತತಿ ಕಸನೆ ಸಾಮಾನ್ ಗೆವಕಕ್ಕಿ ನಾ ತಂಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಗೆವಕ ಮನಸ್ತಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕಕ ಬಮ್ನಲೆದ್ರಕ ಹಾತ್ ಉಡ್ಡುಚಕ ಅವಕಾಶ ಸನ ಹೊಯ್ಕಿನಿ ಅತ್ತಂತೂ ನಮ್ಮನ್ವಾರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸೈಲಿಂತೆ ಕಂಚ್ಕಿ ತೆಮ್ಗೆಲೆ ದುವೇಗ್ ದವ ಪುತ್ತಂಗ್ ದವ ತಂಕ ಕಂಚಂತೆಕ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಸ್ಕಿ ತಂಕ तुम्ही ಸೇರ್ಸಿಯತಿ ತಂಗಲ್ ಭವಿಷ್ಯ ತನ್ನಿ ಚಂದುಕೊಂಡ್ ಪೊಳಂಗ್ ಗೆತ್ತತಿ आणि दुड्ಡು खर्चत म्हणू खंडित काही मागशा नाकती हरडिकेक मागीरी भंगराक कापडाक हक्का तक्का तुमगेला दुड्ड असता होईवे त्यातनं तुम्ही आलोचन करनाती रीन की दण की कोरनो करताती त्यात बदलाक तांकां लायकोन शिक्षण दियती हां आनी एक सांगता म्हणलेकला पडा एक कसं म्हणारे धैर्य दिवका तांतूय चले चेडवांक तुम्ही धैर्य दिवका हे भुंयचेरी शिक्षण नातल्यार पूण एक पक्षी जीवन करूयेत कितकी धैर्य नातल्यार मात्र जीवन करूंक जायना म्हाका धैर्य नाशीची हांव इतले पुरा संकट अनुभवसूंक जाल्लें आजिकय म्हाका पुर्ती म्हण धैर्य ना चिकचिकेची उलयत हांव पूडंतू तितले उलयनासली इत्याक म्हळ्यार आमगेल घरांतू भायर वच्चाक सोण आसली ती मिगेल अनमस्मो मिगेल अम्मा तिगेल गुणगान करता आसता कितकी तुमगेल एद्राक बारी कटनीटार पसिलेल म्हाका भायर वच्चा सोणी प्रपंच कसं पळोवच्याक सोणी तशें जावन म्हाका धैर्य म्हणचें नाशिल्लें तुमी तशी कोर नाका ते तुमगेल चले चेडवांक धैर्य दवका चले चेडवांक चेडवांची धैर्य दवका कितले की घरांत कसंदत कसवे चले चेडवा कामार वता ती तांगेला दुड्ड आसता जाल्यार ताजी हिडिता पूर्ती बमणालाक आसता कंट्रोल धरचे माय मावर आनी बमणाना अशी कितली की घरांत आसा हांव पळयलें मी तुमकां सांगचें हांव काय चड शिक्कनी तुमकां गोतच नवें म्हाका वग्गी हरडीक जाल्लें हांव शिक्षण तूं बुदोवंत आशिल्ली म्हाका शिक्का म्हण भारी आश आशिल्लें जाल्यार म्हाका हरडीक जाल्लें असो तें जावन गेलें नवें जाल्यार हांगय हांव एक सान मटाक एक उद्योग म्हण करताच म्हणया हाप्पडो ओडी आनी शेवई हें पुरा कोन्न विकता म्हाका एक सादारण मटाक आसो हातांत मेळटा जाल्यार इतलें करचें घरा परिस्थिती अशी आसा आसो मिगेल दुवेक आनी पुत्ताक हांव बोगेल कश्ट येवचें नज तशें म्हूण हांव तांकां नाजूकर पसिना तांकां कश्ट कळका दुड्डू संपादन करचें कितलें कश्ट आसा म्हूण कळका दुडवा नोवय कळका तशी पसूका चेडवांक तीर आमी कसन तें हाता ताळवेर दोन पसिल्यार तांकां प्रपंच ज्ञान आसना दुडवा नोवय आसना तशें न्ही पसूचें नज आमी कश्ट भोगतना चेडवांक येद्र दवरून घेवका म्हळ्यार तांकांय कळका कितले की घरांतू रजेरी चेडवांक बेसिगे शिबिरां अनेक नावे सोयरे घरा ते पेटयतात कसलेक हे समने आनमन ತಂಗಲೊಟ್ಟು ಅಸ್ಕ ಪೆಟ್ಟೆಲರ್ ಕೈ ಪೆಟ್ಟೋಕ ಗೊಸ್ವೆ ಪೆಂಟಗಾವ ಸಿಲೆನ ಹಳ್ಳಿಯ ಪೆಟ್ಟೋಕ ಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸಿಲೆ ಪೆಂಟಗಾವ ಸೊಯ್ರೆ ಪೆಟ್ಟೋಕ ಚಿಕ್ಕಿತ್ತನ ತಂಕ ಧೈರ್ಯ ಎತ್ತ ಪ್ರಪಂಚ ಜ್ಞಾನ ಎತ್ತ ಅಶಿ ಕೊಂಚಡು ಅಪಸುಕ ಹೆಮಿಗೆಲ ನಿಸಿಕೆ ಹಾವ ಕೈ ಹೋಡಿ ಮಂತರಿನೇ ಅಶಿ ಮಕ್ಕ ದಿಸಿಲ್ಲೆ ಸಂಗ್ಲ ಹಾವೆ आणि चले चेडू जन्म आयल तक्षण तिगेल हरडिके ಬಗ್ಗೆ आलोचन करतला आनम्म आत्ताय असती आत्ताय तसल जन असती हां काल कितले बदलदाव केलो जनाला मनस्थिती बदलदायना त्या पुढ कालाचल म्हण केच आलोचन करताती म्हळ्यार तांणी वाड्डून येईल परिसर तशें आसता तशें दोन तांणी तशें आलोचन करताती जाल्यार तशी करची भारी चुकी
कितली की घरांतू म्हाका तशी केलेले तशें हांव सांगतास चले चढू जाल कुडले हिके घरा दुखून भायर घालका हिके घरा दुखून भायर घालका म्हणून अशी पदे पदे सांगल्यारी ते चरडाल मनावेरी कितले परिणाम बिरवत म्हणून आलोचन करती तुम्ही एक पण आलोचन करती तुमको कोणी अशी पदे पदे म्हणत असल्यारी तुम कितले बेजार जात नवे म्हाका जालेले तशीच घरांतू आना म्हणतशी म्हणचे नಮ್ಮನ हिके चांग कಡೆ पावका हरडी कोरका अशी पुरा उलोचे कडेरी हनी पुरा उलोच पडनो आमगेले सुरेंद्र अण्णानी महिनातनी तो सानमणिया महिनातू तन्नी तशी उलोचे तुके हरडीक दत्तरी आमकां आराम गो कसे दायकी घेवी येता आमी आरामश येता म्हण पुरा उलयतना मिगेल मन भारी दुख दत्तसिले तश जावन त्यांनी कंच सोयरीक दाखल की दाल दंपून ओपून घेतले निमगेलेले घडे वैश्ट म्हणया त्यांनी केलेले निर्धार आता अनुभवसितले हांव आतितकी म्हाका चिके प्रपंच ज्ञान येवचेवचुनो हांव पूर सुदारसूंक येनोता हांव हे स्थितीक येवच्याक म्हळ्यार मानसीक जावन हे स्थिती येवच्याक कितले कश्ट भोगले गोतसवे सुरसुरेरी हांव पुरा घरा वचून रडत आशिल्ली म्हळ्यार आमगे थंय आनम कितले जोर जाल्यारी खाण जेवणांतू वांटून खावची पद्दती आशिल्ले कसं नाही असते कोणेय घरा कसं नाही एक रंदे की कसं नाही दिवू सक्कळ जण वांटून खावची हें आमगे ते आशिल्ली पद्दती तशें जावन आमकां ते निपोवन खावचे एकले ना खावचे हें पुरो गोत्तू ना करचें काही मन याना हंग तशी नाही कसं नाही केल्वे लायकस म्हूण जाल्यार तांचे चितले काण खाण खावचे तशी दल्वे जेवणा बसतना तशीची तज्ञ सम बसबसी जावका आनी पुरा खावन खावन जेवणाक जावका म्हळ्यार खंय आसता थंय मिगेल बामणान पळोवचें म्हाका तोंड आयले सवचें तूं कसं नाही अप्रूपच करचें असल्यारी बसबसी करका नावे करूक वचू नाका हें कोणा वाडछावें सोडूच्याक म्हणटानी इतलें सवचें आतां पळोवन पळोवन हांव कसा केला बसवे कोरचें रब्बन सोडला आतां बरें उत्तर ना मिगेल सून समकट रंदप करना म्हणून गांव पुरा सांगता ती कसं जाय की सांगून घेवन ती हांव कोरचें का वचना खंयची अप्रूपाक करका म्हण दिसल्यार करचें केल्यार हें चेणे बरें पयर तुमी पळयल नवे अशीची ताका करूक वचना हांव तूं अशी प्रमाणची मात्र भारी चुकी गो मला आनी कसं करचें गो अम्मा पयर पुरा रामायण जाल पळय अशी सुमार पण जालां तशें जावन म्हाका रंदप करूक म्हळ्यार हे असेल स्पेशल कसं करूक मन याना गो तूं तशें करचें ना जी पुता रंदप कसं स्पेशल करता आयदन हो न्हू तांगेले एद्र दवरता तांकां खावका म्हण आशी दत्ता तांणी खाता ती तुका बेजार येता तूं तसं रंदप करचें सोडता ताजे पशी कसं नाही तूं करता पळय हें अप्रुपायाचें ते एक थोडे कांड दवरी तांकां पुरो वाडी दल्लवे तांणी पुरो जेवण करून वतरी तूं लास्टाक नोकेत नाही जेवणा बशें तेन्ना तुका जाय जालें तितलें खा पाकणे तुका व्हरले वे तुगेल चेडू आदी तेन्ना रंदप करच्याक तुका उमेदी येता तुकाय मेळटा चेडूवांकय मेळटा सगळ्यांक मेळटा वई अशी पुरा निपोवन दवरचें पुरो चुकी जाल्यार तांणी तशी करतना तूं अशी करका गो पुता त्याग करू नज्ज आतां तूं आतां खायना म्हणटा मुखारी तुकाय प्राय जाता कसकसन कायलेत की ते देवाक गोतो तेन्ना ते खावणे हें खावणे म्हळ्यार तेन्ना कशी तोंड बंदूक तीची आतां कसं तोंड बंदितो आतां कसं नस की ते खा मस्त मस्त राशी गटले नाही जाल्यार थोडे थोडे पुणी खा गो आनी तुगे चेडूवान खंय वचका गो अम्मा तुवें कोण दिना म्हळ्यार तांणी खंय वचका तांकां एक घर आसवे तेजे बदलाक करी आनी कांड दवरी तांकां पुरा वाडी मागीर थोडे तूं आनी तुगे चेडू तुगे बमणाकय वाडी तो जाल्यार पाप खंय वचका होय गो अम्मा पयर म्हाका तशी दिसलें आनी वेळ हें हांव अळवडसून घेत गो वय आतां हांव कसो करता कसो कोणेय कसं सांगलें रे चांग म्हूण दिसलें म्हळ्यार हांव कुडलें अळवडसून घेता वय तूं सांगिल्लें करेक्ट पॉयंट वय आनी वेळ हांव अशी करता गो अम्मा हो अम्मा तूं हंगस गो तुका सोदून तुत्तुरी गांव प्रभोंतस गो कसन संत्र विश्वनाथा तुत्तुरी वे कोण रे तें आमगेल इसून आताक भारी तमाशेगे मिगेल नाव कस्तुरी गे ताका ताण तुत्तुरी म्हूण नांव दवरला गे म्हाका हळेमा मिगेल अम्माक देश विदेश सुद्दी कसने कळनी जाल्यार हे गांवचे विशय पिन टू पिन कळटा हे पूर्ती वरदी वाचन करचे आमगेल तुत्तुरी ना हो तुम्ही आमगेल वनमाल वयनीले आवय मुगे वय गो पुता हा वनमाला लावसु आमगेल वयनी आरामार उलयता बसील पळोवन लेखली हांव तुम्ही वयनी लावई म्हणो आनी सगळे ओटो आराम मुगे घराकड सगळे आराम न्ही गे वय गो पुता घरान सगळे आरामच आमगेल वनमाला एक नमने टेन्शन गो म्हाका अम्मा तू कसने मिगेल टेन्शन घेवची नाका आमगेल कस्तुरी आसनवे ती एक नमने म्हाका बहीण येसील म्हणके
चंद कोण पळोवंक घेत गो कसं पुणी हेल्प करता गो तसवे वैवे म्हाका ऐकून भारी खुशी जाले. होय तुत्तुरी, आज कसं न्यूज हाडला? विश्वनाथा तुक ते कस्तुरी कसने ಮಾಡಿದಲ್ಲ ರೀ ಕಲ್ಲಲ್ ಜೀರ್ಣಕಿ म्हणो. ಹೊಯ್ಗೆ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಇಸುನ್ ಆತಕ ಭಾರಿ ತಮಾಷೆ कसने पुणी उलयता उरता म्हाकाय भारी खुशी जाता. ताण कस्तुरक्का म्हणचे पशी म्हाका तुत्तरी म्हणरी मना भारी खुशी जाता गे. हा भारी खुशी जाल गो पुता. आमगेल वनमालाल संगाती तू असनवे म्हाका मना एक नमूने धैर्य जाल पडे. म्हाका बी तशीच गे. वनमाल वयनी सखा बहिणीशी करता गे तितले प्रीती असती का. म्हाकाय भारी खुशी गे. तुमकां पळोवनय म्हाका भारी खुशी जाल गे. होय आमगेल तुत्तुरीले मस्त पुरा काणी आसा. हे पुरा पळोवका म्हणल्यार तुम्ही आमकां मस्त मस्त लायक शेअर सबस्क्राईब करून सपोर्ट करका इते. हाँ उल्लो तुमका आवडकी ना की म्हूण कमेंट्सान तो तिलसी येती. म्हाका दोना कडे भाशे मिक्स जाला. हाँ उल्लो चेचिके चढवणे जाता अडजस्ट करून घे येती. आनी मस्त लायक्स शेअर करूक विसर नाका ती. आमगेल प्रपंच यूट्यूब चॅनलाक मस्त जन सबस्क्राईब करून घे न्हू. आमकां सपोर्ट करा ती. आमी आनी तुमकां आनी एक व्हिडिओन मेळटा ती. धन्यवाद.